पाहून काल गांवां गेल्ले आमी काल राती 9 सुमार 8 सुमार पावले तेन्ना कांय नाशिल्लें बरो आशिल्लो पिवपा बशिल्लो सोरो सकाळी आतां जाम जालो म्हणून न्हिदिलो तेन्ना सोसायटीनी चेअरमॅन आसून म्हाका सांगलो तूं मातसो दुकान पळयलो कितें जालें तें म्हणून हांव आपलो उठलो जाम येयलो अबूज जालो कितें जालें म्हणून तसोच धांवन येयलो 8 सुमार पावणे 8 7:30 7:30 पावटी जाल्ले पळय आनी उक्ती जाल्ले दिश्टी पडला ताजे नंतर कितें जालें तें कांय म्हणा भितर कांय वचूं ना आतां उक्ती करूं ना इतलोच खबर आहा जाल्यार हांगा सोऱ्या दुकान पिता डेली पिवू बसता जाल्यार तेजेर एक्शन कोण घेना सांगल्यार तो म्हाजे जडी करता दुसरो होलसेल तो होलसेल दुकान सांगला तुजी दुकान तुका कितें त्रास जाता म्हणून तो म्हाका म्हागे दुकान आसा तुका कितें त्रास जाता ते मुखार कितें एक्शन घेतलें आनी मग तुमी गव्हर्मेंटाक चिंतपाचो हांव गेलो लग्नाक गेल्लो केन्ना गेल्लो लग्नाक गेल्लो बेस्तारूच आनी काल मामाल केल्या लग्न आशिल्लें आनी काल दनपार पावले 3 सुमार असो आनी हांगा 10 सुमार पळयलें दुकान वेवस्थीत आसा मागीर 10:30 11 पासून वेवस्थीत आसा दुकान राती हय वेवस्थीत आमी हांगा वयलो वता फर्स्ट फ्लोराचेर तेन्ना वेवस्थीत आसा दुकान कांय ना नॉर्मल तेन्ना हांवें रातची मात सकाळी फुडें खबर सकाळी फुडें आमच्या चेअरमॅनान सांगलें सोसायटी चेअरमॅनान म्हाका घराडेन तूं मातशी दुकानार वचून पळयता कितें जालें तुवें म्हणून पूण अजून भितर सरून आमी पुलीस येवन गेले पुलीस येवन इंट्रोड्यूस सगळे एन्क्वायरी करून गेला सगळे करून